जाला तुम्ही स्वतः एक मूर्तिकार सरकारान आसा, तुम्ही कितले सरकारान पीओपी बॅन केले तरी आमी पळयता की विसर्जन जाले की सगळीकडे गोंयभर पीओपीच्यो मूर्त्यो आसता। तुमकां अशें दिसना की तुम्ही स्वतः सरकारान आसा, स्वतः मूर्तिकार आसा, ह्यो गजाली घडच्यो न्हू म्हणून दर वर्सा म्हणटा बॅन म्हणून, पूण तरी सुद्दां जेन्ना विसर्जन जाता आमी पळयता समुद्र किनाऱ्यार जावं खंयच्या झरीन बीन हे पीओपीच्यो मूर्त्यो आजुनूय मेळटा आनी खूब व्हडा प्रमाणान मेळटा। आयज जसो सरकारान आमच्या एक स्टँड घेतलो आनी मूर्त्यो बंद करपाक लागून कांयशे आउटलेट जे आसले ते बंदूय केले, हो खरो सरकारान बरो एक निर्णय घेतलो। ह्या निर्णयाक लागून हांव सरकाराचें अभिनंदन करता। पण चोरयां जे हे मूर्त्यो विकल्या, चोरयां म्हणजे कशें, कोणी प्लास्टर ऑफ पॅरीस म्हणून शाडू मातयेचे म्हणून सांगून प्लास्टर ऑफ पॅरीसचे मूर्त्यो विकल्या, म्हणजे हे लोकांची फसवणूक करता आनी लोक जे भावीक जे असता ते फसवून तेंच्या कडसून ते मूर्त्यो घेता। पण तांकां निमाणें केन्ना कळटा की जेन्ना ती इमर्शन जाता तेजे मूर्ती तेजी विरगळना उदकान, तेन्ना कळटा की ही मातयेची न्हू, ही प्लास्टरची मूर्ती म्हणून। पण आयज लोकां भितर एक जागृताय निर्माणूय जाल्ली आसा गोंयांत सबंद की अशा वेगवेगळ्या भागांचेर अशें तेंच्यांनी जागृताय केल्ल्या की हांगासर प्लास्टर ऑफ पॅरीसच्यो मूर्त्यो आमी हांगासर विसर्जितूच करूंक दिवचे ना, अशें तरेन तो स्टँड आमच्या काही लोकांनी नागरिकांनी घेतलेलो आसा आनी अशेंच जावपाक जाय। ही जागृताय जी आसा ती लोकांच्या भितर जावपाक जाय। सरकारान न्यायालयान सुद्दां हाका बंदी आसा, तरी पण लोक व्हरता ते फसवणूकन व्हरता, पूण फसवणूक जावची न्हू लोकांची म्हणून सरकार तेजेर नियंत्रण दवरता। पूण तरी गोंयान पावता न्ही त्यो, गोंयान पावता न्ही त्यो, मानता हांव। तरी पण कितें आसा, प्रत्येक जाग्याचे जाग्या जे आउटलेट आसता न्हू तेजे तेंच्यो प्रत्येकाची कंप्लेनी पावना। पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन आमच्या जर कंप्लेंट पावली आनी तेंच्यांनी जर एक्शन घेवंक ना जाल्यार आमचे पोल्युशन कंट्रोल फेल जाला। पण तेंचे कडेन ज्यो कंप्लेनी पावला न्हू त्या कंप्लेंटाच्या आउटलेटांचेर तेंच्यांनी एक्शन घेतलेलें। पूण ते रेग्युलर इन्स्पेक्शन तशें जावंक जाय सर। इन्स्पेक्शन जाले तरी ते चवथीच्या 1-2 दिसां 3-4 दिसां अशी जाता। करेक्ट, तूं म्हणटा ते सारकें आहा। पूण कशें आसता तेंच्या कडेन स्टाफ सुद्दां तितको एलोकेट केल्लो नासता की त्या कामाकूच तो वापरपाक। आनी सबंद गोंयभर आमचे आतां मूर्त्यो आउटलेट आसता, ते मातयेचे आसता, मागीर ते प्लास्टराचे आसता, फायंड आवट करपाक तितलो स्टाफूय जायो आनी तितलो टायमूय जायो। हो बिजनेस जो आसा फक्त म्हयनो ते एका म्हयनो ते 15 दिसाच्या हितून तो सगळे आवरचे पडटा आनी त्यो मूर्त्यो जेन्ना एक म्हयनोभर पयलीं येयल्ल्यो आसता त्यो टेस्टिंग करपाक तेंच्यांनी जर क्वीक डिसिजन घेतलें जाल्यार तितलो स्टाफूय तेंच्यांनी एम्प्लॉय करचो पडटलो। आतां फुडें आमकां सांगचें पडटलें सरकाराक, जो आमी समजा आमची जबाबदारी ही सामाजीक जबाबदारी म्हणून प्रत्येकान जर सांगलें अमके कडेन वायट कितें तरी घडटा हें जर लोकांनी जर तांकां सांगलें जाल्यार तेजेर एक्शन घेवपाक तांकां बरें पडटलें। अशें जर प्रत्येकान जर सांगलें न्हू जाल्यार ती एक तांकां मोठी एक हें जातलें, म्हणजे एक चॅक पॉयंट कसो जातलो। म्हणजे सामाजीक लोक आहा ते ह्या गोश्टींनी सरकाराक हेल्प करता, अशे तरेचें आव्हान आमी करूंक सोदता। कित्याक लोकांनी जर हें केलें अमके कडेन प्लास्टर ऑफ पॅरीसच्यो मूर्त्यो विकता अशें जर सरकाराक सांगलें तर एक्शन घेवपाक ते थंय पावतले आनी ते बंद जातले। अशें जावपाक जाय आनी हें जाल्यारूच ते आमच्या गोंयांसून पूर्ण जो प्लास्टर ऑफ पॅरीसचो सेल आहा तो बंद जातलो आनी हेजेर लोकांचें चड म्हत्वाचें पूर्ण भुमिका आसतली। आनी विसर्जन करता त्या जाग्याचेर तेंच्यांनी अवेरनेस करपाक जाय।